हॉस्पिटलान विजीट करून एक वर्स जालें. ICU जे चलता थिंगा डायलिसीस युनिट बंद आहा, MICU युनिट बंद आहा. इतली त्रास जाताय थिंगा. आज असेंब्लीन क्वेश्चन घेवपाय. सो आय सेड लेट मी फिजिकली एटलीस्ट विजीट. मागीर म्हणपा नाका हें केलां तें केलां. सो ऑल दोज थिंग्स वीच आय हॅव सीन भितर सरता लिफ्टी बटन मारल्यार लिफ्ट चलना. सो दिस वॉज द सिच्युएशन टुडे. कॉमन मॅनाक कितली त्रास जाताय ते आज हांव खुद just few hours before coming here I have visited so that I can practically speak here for the common man today inside ki what is the situation. आणि बजेट करताय जरी तरी हे बजेटान जरी तरी ICU सारखं करपाक घातलेलें जाल्यार आज म्हाका सद्दा ही परिस्थिती येना. ह्या बजेटात तुमी चोयलें जाल्यार जे भाशेन फर्स्ट पेजीचेर सांगता दॅट 62% ऑफ द बजेट इज नॉट अचीव. आणि कॅटेगरिकली आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट एड्युकेशनाचेर एक 17 आयटम आहे. 17 आयटमांत 15 आयटम केले ना. आणि मेजर थिंग इज रेनोवेट ऑफ रिमेनिंग गव्हर्नमेंट स्कूल्स, अपग्रेडेशन ऑफ कम्प्युटर लॅब्स, सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल लॅब्स, सायन्स लॅब्स, अटल टिंकरिंग लॅब्स ह्यो सगळ्यो इन्व्हेस्ट करपा आशिल्ले लास्ट इयर आणि आज पासून कांय जालें ना. अँड नाव 62% ऑफ दीज जॉब्स आर टेकन फॉरवर्ड फॉर 23-24 प्लस न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस करतले आज न्यू बजेट. सो इतले डबल द जॉब्स ऑलरेडी पेंडिंग आहा आणि आता हे डबल जालें म्हणटकीर हे स्टाफाक करून जातलें. सो हांवें म्हणटे भाशेन दिस इज अ ड्रीम हाऊस आणि दिस इज अ ड्रीम बजेट. हो जुमला बजेट हो ड्रीम हाऊस आमी ड्रीम बजेट. सो ड्रीम बजेटाचो येयलो हेजें एक्झिक्युशनूच जायना. सो लोकांक आज हे हांव क्लियर कित्याक सांगता सो लोकांक कळपाक पूत तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 70 गेल जाल्यार तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचोली आटीन गेल जाल्यार सगळे ती एरिया गेल जाल्यार तू तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूण कर मरे. तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी साखली कर मरे. हे कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण तू ते लॅब्स घाल, वोकेशनल लॅब्स घाल, टिंकरिंग लॅब्स घाल, कम्प्युटर लॅब्स. तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण हो बजेट घालपाचो आशिल्लो तुवें. तू ते साखळी गेल जाल्यार म्हाका सद्दां एड्युकेशन लेवल इज सो बॅड पळय न्हू कळटा की ते पयशे ना म्हूण काल थिंगाय सांगलां विश्वजितान काल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलां पयशे ना म्हूण. आणि आमगे दिव्या राणे मॅडमानूय काल सांगलां पयशे ना म्हूण. आणि हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां पयशे आहा ते भाशेन एडजस्ट करताय. अरे एडजस्ट करताय जाल्यार इतल्यो गाडयो आनी इतल्यो ह्यो कित्याक जाय आसल्यो रे. ही सगळीं फेस्तां आनी सगळे इव्हेंट कित्याक करपाक जाय. हेच इव्हेंटा पयशे जरी तरी काल जे भाशेन थिंग सांगताले 2 कोटी जॉब फेरा म्हणले, 2 कोटी आमगे ते ट्रेनिंगा म्हणले, तेच 2-4 कोटी जरी तर हिंग घायले आनी ते आमगे ट्रेनिंग हिंग केल्लें सवाय भितर जाल्यार ह्या 2 कोट्यां भितर सगळीं इस्कॉल बी जाता आशिल्ली. दिस इज द प्रॉब्लम. गव्हर्नमेंट म्हणटा की सगळी फॅसिलिटी गोंयांत म्हणटा बेस्ट आमकां हॉस्पिटलांत पूण अशें कांयच ना. आज यू हॅव विटनस्ड वॉट आय हॅव सीन एंड वॉट आय हॅव रिपोर्टेड. MRI स्कॅन करपाक थिंगा मशीन ना. ICU दोन्ही लॉक मारून दवरली आहा. कितलोसो स्टाफ शॉर्टेज आहा. न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग वेल. कार्डिओ डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग. ओनली 2-4 वर कितें येता. and that also once a week Thursday कितें. कॅन्टीन बंद. आफ्टर 6 o'clock बुक लागपा जायना. हॉस्पिटला कोण आहा तेका आफ्टर 6 o'clock बुक लागपा जायना. 9-6 भितर तुवें जेवपाचें मागीर बुक लागपा जायना गोंयची. सो दॅट हॉस्पिटल इज बिकम ओनली अ रेफरल हॉस्पिटल. कळना थिंग्स ऑन रेफरन्स करपाची आनी मागीर GMC वचपाचें या आनी प्रायवेट वचपाचें जायना. आय थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर दीस बजेट्स.